केंद्रीय अर्थसंकल्पात एज्युकेशन सिटीची घोषणा केल्या। आम्ही या एज्युकेशन सिटी प्रकल्पा खातीर आमचे इच्छा पत्र धाडटले। राज्यात आमकां एज्युकेशन सिटी विकसित करपाची आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। या प्रकल्पाक लागून गोंयांत एक घटमूट शिक्षणीक संस्कृताय निर्माण जातली। गोंय सरकार या ध्येया खातीर वावुरता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। पळयात, ह्या बजेटांतल्यान फाटले फावटी जशें हांवें 5 कंपोनंट सांगले, ह्याय फावटी फ्रॉम द डे 1 म्हणजे कंटिन्युअसली जरी 2 महिने उरले आसत जाल्यार म्हणजे ऑल ऑफिसर्स दे आर कंटिन्युअसली ट्रायंग विदीन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आमकां आनीक आमी नवी फाटल्या बजेटांतूनच कितें हाडूंक शकतले। ओके, त्याच बरोबर फुडल्या बजेटाचे प्रिपेरेशन्स म्हणजे देर इज एन युनिवर्सिटी एड्युकेशन सिटी एड्यू सिटी दे हॅव अनाउन्स्ड इन दीस बजेट। कोणी लक्ष दिलें जाल्यार म्हाका खबर ना। एड्युकेशन सिटीज जावच्यो म्हटलेल्यो आसा। We are sending our willingness letter for the first initial stage and we are preparing because after the it is an आमी म्हणटा की touristic state म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत आमी वी आर पिचिंग फॉर द एड्यू सिटी प्रोजेक्ट। आमी आमचो प्रपोजल जो आसा आमी इंट्रस्टेड आसा आनी ताज्या खातीर गोंयान अशा पद्दतीच्यो फॉरेन युनिवर्सिटीज आनी एड्यू सिटी डेव्हलप जावच्यो जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या स्टुडंट्सांक आनी भायल्या स्टुडंट्सांक हो कल्चर हांगासर डेव्हलप जावपाची गरज आसा। तोय आमचो प्रयत्न चल्लेलो आसा। म्हणून हांव परत एकदां मॅडम निर्मला सीतारामनजी हांच्यांनी कंटिन्युअसली म्हणजे जेका आमी वुमन लेड डेव्हलपमेंट म्हणटा तशें पळय न्ही, वुमन लीड बजेट नवे फावटी तांच्यांनी प्रेजेंट केले अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी। ह्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करता